सोनवार 27 जुलै 2024. भक्तिवंत रुदॉल्फ अक्वाविवा आणि सांगाती. समर्पण. मुखेल वोड बोरें बी वोंपलें. नियाळाक आदार. जायत्या दिसां फाटीं हांव म्हजे गाडयेन प्रवास करतना रस्त्याचेर तांबडी खुणां दिसली. पूण हांव रावोन आसतना फुडें गेलों तेन्ना म्हाका पुलिसेन धरून धोंड दिलो. हे म्हजे वागणुकेक लागून घडयेक अपघात जावपाचो. हांव एक बरो नागरीक कसो वागूंक ना, तर हांव राज्याचो बरो नागरीक कसो जातलो? हांवें पयलें समाजांत बरें बीं वोपूंक जाय. भाग्यवंत माथेव, हो काळ देवाचे कृपेचो काळ म्हूण दाखयता. देव बरें बीं तशेंच नेर बरोबर वाडूंक दिता आनी आखरेक बऱ्या आनी वायटव्या मनशां मदें बऱ्यांक विचून काडून सर्गीच्या सुखाक पावयता. जेन्ना आमी बरें बी वोपता, जेजूचें उतर शिंपडायतात, आमकां आडखोड्यांक फुडो करूंक पडटलें. देवाच्या राजाचीं भुरगीं म्हणटच बरें बी शिंपडावया. आमच्या आवय बापायन वडिलांनी आमच्या काळजांत देवाच्या उतराचें बरें बी वोपलें. हेंच बरें उतर सगळ्यांक शिंपडावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. मागणें एक व्हड हातयार आमचें जिवीत बऱ्या मार्गार चलोवंक. आमी खासगी मागणें करून दुसऱ्यांकूय शिकोवंक वावरुया. स्वताक गोवाय दिवन आमच्या वावराच्या जाग्यार, घोराब्यांत, समाजांत सोत उलोवंक वावरुया. ताचेरूच भावार थेवून जिवीत जेजूक भेटोवया आनी स्वर्गा राजाचीं बरीं भुरगीं जावंक वावरुया. म्हजो थाराव. म्हज्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूचें उतर पेल्याक पुरगटूंक वावुरतलें.